बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. सदांच आमचे आत हे भाशेन एकठांय जोडया आनी उलटयेंत ते दवरया. सकलोचे पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. देवाक आमी आजीर जावया. देव जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. तर देव आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता प्रत्येक सुस्कारांत आनी आमकां आपल्या एकवटान बोधता. आमचें सगळें ताचे सवें दवरया ह्या ताच्या समुद्रांत जंय तो सुस्कार जावन आसा ह्या संवसारांतलो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलें आनी तातूंत आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सवें दवरया आनी ताचें पवित्रपण आमी पत्करया सुस्कार घेतना. ताच्या नांवान सुस्कार आमी सगळो भायर सोडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताचें नांव आमी घेत रावया. अशे भाशेन जेजू 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 जेजू. पूण भितरल्या भितर आनी जितली आमी ताच्या सुस्कारांत रावतल्या ताका एकवटान आमी हे भाशेन आमचो वेळ सारतल्या आमचें आपलेपण उणें जायत वतलें. आनी भगवंत जोहान बाप्तिस्तांत सांगलां ते प्रमाणे तो वाडत वेतलो आमी जाल्यार उणी जायत वेतल्या. आमचें आपलेपण हे परी उणें जायत गेलें म्हणटच ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटलें आनी आमी ताचे खरे सांदे कशें जिवंक लागतल्या. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें कित्याक आमची चिंतना ताची चिंतना जातली. आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जातलें आनी आमच्यो करण्यो ताच्यो करण्यो जावंक लागतल्यो. ह्यो जावंक लागलेल्यो आसात कित्याक तुमी हे परी कितलींच वर्सां म्हजे बरोबर सारीत आसात. पूण चड करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमी अदीक खोलायेन हें आयकलेलें आसा आनी तें पाळूंकूय लागलेलें आसा. हातूंत आमकां सुटका सोडवण आसा कित्याक हें म्हजें न्हय, हें जेजूनच सांगलेलें मागणें आमी पत्करता. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सगळे रिगता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सगळे रिगता. ताचे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. सगलो हो सुस्कार जो आसा तातूंत आमी सगळीं जाणां आसा. ताचे दोळे आमचेर सदांच आसा. आमी त्या दोळ्यांक दोळो दिता आनी ताचे बरोबर आतां आमचें जिवीत हे परी खोलायेन सारूंक लागल्या. सामुएला भाशेन तो आमकां आपयता
नांवान तो आमकां आपल्या सगळें आमंत्रण दिता. ताचें सगळें आमचें जिवीत सारूंक आमी हो पळय आसा सर्वेस्परा तुजी खुशी पाळूंक हांव येता. हे परी प्रत्येक सुस्कारान तें घडटा. ताकाच आमी एकवटून रावलीं की ना बाकीचे सगळीं इंतेसां मनोभोव आमचें सगळें घडोवन येतलीं. प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत पूर्णपणे ताचेर थिरावया. पांयाची बोट आसा थंयचोतल्यान तकली मेरेन आमी झुजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें रिकामी करया. सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन सगळें रिकामी करया. जितली आमी ताच्या एकवटान ही पुरी वेळ सादता तितली ताचें इंतेसांव, ताची चिंतनां, ताच्यो कोरण्यो आमचें सगळें घडोवन येवंक लागता. आपशींच मागीर आमी ताच्या एकवटान सगळें करूंक लागतले हांव आनी तातूंत आमी बापायक मोमा हाडटले हांव. कित्याक जेजू आमचें सगळें वावुरता. तो सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताका लागून आमकांय ताच्या जिवितांत भाग मेळटा आनी आमीय ताच्या कार्यांत वांटो घेता. ताणें पयलेच दिसा ह्या साद्या काळांत आमकां सांगलां, नेमलेलो काळ आतां आयलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू जावन आसा तें शुभ वर्तमान. ताका जितली आमी पत्करता तितली ताची शिकवण, ताचें जिवीत म्हजें आमचें जावंक लागता. ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया मागण्याच्या, जंय आमी ताका हाजीर जावन ताची खोलायेन आमकां समजणी घेवंक, ताका समजून घेवंक. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका समजून घेता तितलो आमी ताचो मोग करूंक लागता, ताका हाजीर जावंक लागता, ताच्या जिवितांत भाग घेवंक लागता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. That I may have deep interior knowledge of our Lord, born for me,
that I may love him intensely and follow him closely. ताच्या जिविताचेर आमी ह्या कारणाक लागून नदर मारूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या पासत आमी वाचूंक जाय. ताच्या जिविताची समजणी घेवंक आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा म्हणटत तें हांवें त्या प्रमाणे समजून जिवंक जाय आनी ताका सहकार करूंक जाय. उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. देवस्थानांतलो भायर सरून जॅकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासूर जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर सांगली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारा नगरभर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसऱ्या कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. हे परी आमी ताच्या जिविताक अदीक खोलायेन आजीत जावया. आमचे दोळे आतां ताचेर थिरावया, कित्याक आमचो सुस्कार ताचेर थिरायलेलो आसा. तर ह्या दोनूय भागांनी आमचें जिवीत अदीक ताचेर खोलायेन थिरावन ताचें जिवीत आमचें जिवीत देखून आमी तें भितरल्यान सारूंक आनी जिवंक लागतल्या.